प्रतीक जीवित आम्ही ताच्याच बेसावानी सारताव केन्नाय आंगवण केल्ल्यो आमच्यो विसरून आमचेर ओदृश्टां ओडून गेला आयल्या कांतारांतल्यान तुमकां सांगोन दिता जी गोडणी म्हज्या देखल्या दोळ्यांनी ती खोळी गोडलेली गोडणी तुमचे मुखार हाडल्या हांवें गुंतून स्वताच्या जाग्यांनी एक तो भुरगो जाणे आंगवण केल्ली वचोन माद्रास गांवान वेलांकनी आंगवणेन मागलेली मागणी ताची पुरी करून ताका देवान उरलो देण्यांनी तो माद्रास शारान पयलोच पावलो तेन्ना ताचो जीव कोशेच्या उमाळ्यांनी भरलो थंयसर सायबिणीचे देवोसांव पळोवन ताच्या मनान एक विचार आयलो आपल्या काळजांतलो गुटू उक्तो करून ताणें सायबिणीच्या पांयां सोरी मांडलो आंगवणेन मागलेले तुवें फावो केल्यार तुज्या पांयाशी परतून येतलो ताची ती चिंतलेली चिंतना जाल्ल्या पोरी स्वप्नां ताच्या जिवितान घडोवन आयली एका वर्सा भितर ताची आंगवण पुरी जावन ताका बरी सिरवीस फावो जाली वेलांकनी सायबिणी थंय ताणें आंगवण केल्ली ताच्या मनांतली विसरोन गेली मुखार चिंत दिवन आयकात त्या भुरग्याच्या जिवितान कसली मिलाग्रीची गोडणी घडली तो भुरगो एक दीस कामाक वेताना एका मारेकार एक्सिडेंटाक सांपडटा ताची मोटरसायकल दुसऱ्या मोटरार मारून ताचो पांव मोडून हातरुणार पडटा आपण जिवितान खंयसर चुकला काय म्हूण तो आपल्या फुटक्या नशिबाक शिणोन रडटा एक दीस कारांतूच तो बसलोलो आसताना अवचित सायबिणीचो रूपकार दिश्टी पडटा त्याच वेळार आंगवणेचो ताका उगडास येवन तो माद्रास वेचो रस्तो धरता थंयसर वचोन आपले चुकीचे तो भोगसोणे मागोन सायबिणीच्या तेलान पांव धुता सायबिणीच्या बेसावान ताचो पांव बरो जावन आयजे तुमचे मुखार कांतार करता मिलाक घडल्या तो भुरगो आनी दुसरो कोण न्हय हांव हे मिलाग्रीचो गोवाय व्हरता जायते फावटी आमी सातां भोगतांक आंगवण्यो करून आमच्यो गरजो तांचे मुखार दवरता आंगवण्यान मागलेले फावो जाले उपरांत आमी सातां भोगतांक आर्गां दिवंक विसरता आमचे मोदली जायती जाणां वायट वेळ येतोच पयले सुवातेर आमी देवाक शिंटाव दोनया पातकी आमी आमकां बोगोस म्हणून तुजे ताळ्यात जोडून मागता दोनया पातकी आमी आमकां बोगोस म्हणून तुजे ताळ्यात जोडून